आता सध्या टेम्पररी जो अरेंजमेंट करपाक सोदता सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच तेणे येवन JCB हाडटा म्हणल्यार JCB जर हाडले तर आमी निवड करून ट्राय करता रिस्टोर करपाक रातचे सो आनी फाल्यां मागीर आमी तो केबल जो आसा तो मागीर करून घेतले सो आता टेम्पररी JCB येतरी निवड केले जाल्यार लायन टेम्पररी आमी चार्ज करून दितले तुम्ही ते आता परत चेंज करता कितें म्हटलं आणि परत तुम्ही फाल्यां मागीर सकाळी थोडोसो एक कंडक्टर वीक जाल्लो आसा तो कंडक्टर स्टोरांतल्यान घेवन तो टोटल चेंज करून घेता कॉन्ट्रॅक्टर आपयला आमचे लायन स्टाफ आसतले आणि फाल्यां मागीर सकाळच्यान मागीर लायन बंद दवरून ती काम करून घेवपाक घेतले आणि तो हांगा दवरले म्हणटा ते हांगचे लोक म्हणटा तांकां परत परत प्रॉब्लेम जायत आसता म्हणटा लायटीचो कितें जाता आज एक्झाम्पल संक लायट गेल्ली पूण 14 किलोमिटर हो ही लायन 14 किलोमिटर लायन जी आसा जो फिडर आसा ताका मॅन्युअली पेट्रोल करपाक जाय आनी जशें आतां आमी फाटल्यान म्हज्या फाटल्यान पयला पोल मोडला तो फिजिकली येवनूच कळटा खंय मोडला तो जशें चॅक करपाक तो टायम लागताच सो संक चालू केल्ले सवाय संक चालू केल्ली तांकां 7:45 फ्लॉल्ट पेवलो ताका टायम लागताच कित्याक ह्या दिसांनी भाडे हांगाच न्ही गोंयभर आतां चालू आसा म्हाका हांगा कमरकंड आतां 5 गेल्ली लायट अजून येवना ते लायनीर आसा दुसरे कडेन खंय तरी बिचोली अशेंच चालू आसा म्हाका फोन येत आसा सो मातशें पावसान लोकांनी समजून घेवपाक जाय की गोश्टी जाता पूण येता ते CMनूय आमकां सांगला की 11 kV अंडरग्राउंड फिडर सो सगळ्या गोंया प्रयत्न करता घालपाक और बंच केबलिंग घालपाचो प्रयत्न करता सो दॅट ओवरहेड लायन काडटरी मातसो रिलीफ मेळटलो पूण ताका टायम लागतलो सो मे बी नेक्स्ट 2-3 years आमी जो हे वाठाराक ऑलरेडी टेंडर हे म्हयन्याक जातलो आनी मागीर फुडें अशें खंय खंय जाता ते पयलीं आमी अटेंड करपाक प्रयत्न करतले